आता माझे म्हणणे कितें की मूळ जो मतदार आसा मगो पक्षाचो तो काँग्रेस विरोधात आधीपासून आणि अजूनही त्या लोकांमध्ये आसा. हो मतदार जास्तीत जास्त कितें केला 90% मतदार खऱ्यांनीच मूळ मतदार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो आसा. खऱ्यांनीच म्हाका खरेंच काळजाचेर हात दवरून सांगात खरो आसा. हो खरो मुद्दो आसा. तेजेर तुमकां सांगता हांवें तो मुद्दो मांडटालो सुरवाती पासून तो होच की मगो पक्षाचो मतदार कमी जायत गेलो. नव तरुण पक्षा कडेन आकर्शीत जायना. जाणटे लोक काळ्या पडद्यार पावले. लोकांच्या भायल्या लोकांची आवक गोव्यान खूब जाली. क्रिश्चन भायर अजूनही तसोच उरला. मगो पक्षा कडेन कोण येतना. मुसलमानय लोक भायर तसोच उरला. ह्या परिस्थितीत हांव सदांच पक्षा कडेन म्हणजे नेतृत्व म्हजे कडेन आसतना सांगतालो तो असो की काळाच्या ओघा बरोबर जशी न्हंय व्हांवता आनी सगळ्यांक आपल्या भितर घेता आपल्या पोटांत घेवन फुडें सरता आनी मोठी जाता त्या तरेन आमी करपाक जाय. पण आयकुपाचीच कोणी तयारी ना जाली. आणि दुसरें कितें तत्व जाय न्ही पक्षा कडेन. भाईन मागीर पळपटपणां कित्याक केलो 2002 झाला सांगता बरोबर आसा. ही सगळी जबाबदारी आयज आसलेले मगो पक्ष सत्तेर आसना आसलो म्हणजे लसके काडले आनी आपले सगळी जबाबदारी काँग्रेस मोठी जाली. भाई पळपुटेपणा कित्याक केलो ना. बाईन पळपुटेपणा करूं ना. मी सोडून गेले न्ही. आयकून घे. आता ताका तुमी शब्द प्रयोग तुम्ही आमच्या बोटीचे कॅप्टन तुम्ही शेवटपर्यंत रावपाचे. तुम्ही खूब तरेन सांगू येता. हांगा जाता कितें तूं वच थंय भाई तुमी फुडें जाल्यार आमी तुमच्या मागे आहोत. तूं फुडें आसात फुडें आमी फाटल्यान आसात. बाई जेन्ना फाटीं वळून पळयता तेन्ना कोण दिश्टी पडना. ज्या वेळार मांडवी पूल मोडलो त्या वेळार हांगासर पणजे हांव देंवलो हें करपाक सरकार विरोधी आंदोलन करपाक देंवलो. कार्यकारिणीची मिटींग जाली सगळें जालें. भाई सर फुडें मागीर फाटल्यान आसात. त्या आझाद मैदानाचेर अवघे 10-20 लोक फाटल्यान कोणूच ना. ही परिस्थिती अनेक वेळा पळयत आमी फुडें सरले. दुसरें मगो पक्षान ज्या वेळार प्रमुख 2 भुमिका आपल्यो सोडून दिल्यो त्या हांव म्हणटलो कितें की आतां ह्या गोंयच्या भुमिकाची आमी नवी भुमिका घेवया. आमची घटना जी आसा एका एक नवें स्वरूप दिवया आनी त्या नुसार आमी एक प्रबळ पक्ष फुडें करून आमी तरी सुद्दां म्हाका दिसता की हे जे आमचे सगळे लिडर गेले पळय हांगासून सद्या काँग्रेसीन आहा कसलोच तात्वीक मतभेद नासतना गेले आनी ते डायरेक्ट म्हाका दिसता आपले स्वताचे लोकूच म्हणटा हांव म्हणना लोकूय म्हणटा आनी म्हाकाय दिसता आतां ते आपले कितें तरी थंय स्नान बळकट करपा खातीर गेले. कितलेशेच जाण भितून थोडे मोजके हातीच्या बोटांतले सक्सेसफूल मातशे आसात. थोडे गटंगळे खाता अजुनूय आनी थोडे तर नाच जाले. हे तांकां परत कोण सांगतले. म्हाका अशें म्हणपाचें आहा समजा सगळे आदले एमजी वाले नवी संधी मेळ्ळी न्ही नव्यानी करचें पडलें कितें. आदले सगळे एमजी वाले पळय आहा न्ही ते जर परत तुमी घेवंक तयार आसात पक्ष बळकट करपा खातीर काय तुमकां दोगां जाण ढवळेकर बंधू अशें ना तुमी ठराव पास केला. म्हाका तुमी एक सांगात म्हाका खऱ्यांनीच एक सांगा म्हाका अजून कळना. हांव एक पत्रकार ह्या नदरेंतल्यान तुमकां विचारता की मडकय मतदारसंघ हो जर मगोचो बालेकिल्लो आशिल्लो जाल्यार थंय श्रीपाद नायक कित्या खातीर निवडून आयलो. ओके प्रियोळ मतदारसंघ जो आज ढवळीकारा दुसरे ढवळीकारा कडेन आसा दीपका कडेन तो जर तुमचो जर बालेकिल्लो आशिल्लो जाल्यार थंय जल्मी वतकर मागीर जल्म्याक उडोवन थंय विश्वास सतरकार कित्याक निवडून आयलो भाजपाचो जाल्यार मागीर तेन्ना ह्या दोगांकी निवडून हाडटना तुमचे ते सगळे सामके प्राणपणाक लावन एमजी खातीर झगडपी लोक खंय गेल्ले ते बीजेपी बरोबर कित्या खातीर गेले. आनी आज जेन्ना थंय तुमच्या हातूंत भितर सुदीन ढवळीकारांनी हे निवडून येतात तेन्ना ते फक्त महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणून निवडून येतात काय स्वताच्या कितें तरी गजाली खातीर निवडून येतात. देवळ बांदून दितात चिरी वाडटात लोकांक घरां बांदून दितात आनी कितें करतात ह्या गजाली लागून निवडून येतात कित्या खातीर आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष काय फक्त ढवळीकार आसा. 2007 इलेक्शन पळयलें न्ही जाल्यार ते दोग निवडून आयला आनी बाकीची मतां पडल्यात पळय ते खूब कमी आहात. एक जर फोंडा सोडलो जायत फोंडा मातशी तांकां बरी मतां पडलेली पण बाकी सगळे जे मांद्रे मतदारसंघ म्हणा किंवा पाळी म्हणा हे जे सगळे मगोचे बालेकिल्ले असले पळय जंय रावतालो पयलीं अध्यक्ष पक्षाचो आसलो थंय आतां कोणूच लोक ना आनी एमजी पार्टी खातीर कांयच करना अशें एक म्हाका स्पश्ट पत्रकार म्हाका अशें दिसता. हांवें जेन्ना पक्ष सोडला ती परिस्थिती तुमी लक्षात घ्या. नंबर 1 म्हज्या आदीं जे पक्षाचे लिडर जे गेले पक्ष सोडून त्या वेळार ताणें एक भुमिका घेतली की आमी पक्ष आसा तो मर्ज केलो म्हणून. ताई गेली ताईन सांगलें आपण मगो पक्ष काँग्रेसीन विलीन केलो. रवी गेलो रवीन सांगलें आपणें काँग्रेस मगो पक्ष काँग्रेसीन विलीन केलो. मागीर ती लढाई करची पडली पळय इलेक्शन कमिशन कडेन. तुमी दुसऱ्या कडेन सोंपोवन गेले. हांवें सांगलें कितें तुमकां आतां हांव नाका न्ही म्हजें तुमकां मान्य ना. म्हजें तुमकां मान्य ना. हांव तुमकां सांगता नांव बदलया तुमकां मान्य ना. हांव सांगता दोनी भाशा आमी मानया तुमकां मान्य ना कबूल तुमकां ना. हांव सांगता सगळे तरेच्या लोकांक आमी पक्षान घेवया तुमी कबूल ना. तुमी जर कांयच जर म्हणजे कबूल ना अशें कांय पद्दत नासलें. भाई सांगता न्हू आतां हांव पण ही गोश्ट अशी आहा की त्या खातीर न्हूच
आणि शक्यच ना प्रत्येक जण माझ्या अजूनही ठाम मत आहा प्रत्येक जण गेलो पळय ते ह्या पक्षान ताका दिसले की आता बरं नाव बदलोवपाक तुम्ही तयार आसात ना तेच आमचो भाशेच्या बाबतीतली भूमिका बदलोवपाक तयार भाषेची आसात आमची एकूच भूमिका आधी 75 पासून आसा न्ही आमी 75 पयलीं मराठी राज्यभाषा म्हणटाले मागीर आमची मराठी आनी कोंकणी दोन्ही राज्यभाषा जावची अशी मागणी आहा आणि ती अजूनही आमी ताका ठाम आसा तर मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन मराठी कोंकणी प्राथमीक शाळा ही तितून आसपाक जाय हे आमचे अजूनही मत आसा आणि म्हाका दिसता जेन्ना हो मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन तेन्ना सगळ्यान पयलीं आमी बेगीन सांगात 2 मिनिट उरले सगळ्यान पयलीं जेन्ना issue जे आमी केला. भारतीय भाषा सुरक्षा म्हणजे जेन्ना पळय आंदोलन जालें तेन्ना MG पार्टीचे कार्यकर्ते MG पार्टीचे जे पदाधिकारी किंवा आमदार हांचे सामकी संदिग्ध अशी भूमिका घेतली ना 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 हे चुकीचे कित्याक दोघे आमदार काय बोलना जे? सगळ्यान पयलीं कार्यकारिणी सबून येयल्या आणि कार्यकारिणी पयलीं पत्रकार परिशद घेतल्या त्याच्या नंतर मागीर दुसरो राष्ट्रीय पक्ष येयला आम्ही पयलीं घेतला न्ही भाशेच्या बाबतीत कॅबिनेटान एकमतान डिसिजन घेतला हय, आता हो आमदार- फॅक्ट एकमतान डिसिजन घेतला भाशेच्या बाबतीत जे डिसिजन घेतला केंद्राप्रमाणे तो ना कितें एकमतान डिसिजन घेना जाल्यार मंत्री रिजायन जाता जर मतभेद जर आसत जाल्यार आज पर्यंतच्या सगळी हिस्ट्री भितर भारतीय संसदेच्या सगळी इतिहासा भितर एक आसा की मंत्री कॅबिनेटा बरोबर एग्री जायना जाल्यार रिजायन जाता तुमचो मंत्री रिजायन जालो ना म्हणजे ही इज एग्रीज टू दॅट आणि कॅबिनेट काय ते मतभेद येवंक ना रेकॉर्डाचे काय येवंक ना कॉलेज काय येवना जाय हय. पण प्रत्येक खेपो जेन्ना जेन्ना प्रश्न येयला तेन्ना आमी सगळे भारतीय भाशेच्या फाटल्यानच आसा आमच्या पक्षान तसे रेकॉर्ड केले आसा प्रत्येक कडेन आसा सावळाचे म्हणणे फाटल्यान न्ही तुम्ही खूप फाटल्यान आसात आंदोलन खूप मुखार आसात पुढे ना, मध्ये आसा आंदोलन सुद्दां फुडें आसा कशें ना फाटल्यान भारतीय भाषा सुरक्षा म्हणजे तुमचो कोण एकय मनीस ना थंय आसा ना कशें तर आसा थंय प्रत्येक आमकां म्हाका कार्यक्रमांत आसा दिसता म्हाका पळय पुंडलीक नायक दिसता उदय भेंब्रे दिसता मागीर आमचो बाकी सुभाष ताई वेलिंगकर दिसता. सुभाष वेलिंगकर दिसता थंय MG म्हाका कोणच दिसना म्हणजे कित्याक ना म्हणजे तेंच्यांनी कितें केलें भारतीय भाशा जो आहा हय. ते पक्ष विरहीत करुया अशें तेंच्यांनी एक केलें. म्हणून मुद्दाम पळया की पक्षाचो थंय पदाधिकारी म्हणून ना आतां हांव म्हणशीत हांव पक्षाचो आसा पण हांव कसो लोकल एका पदाधिकारी म्हणा लोकल साखळी गट म्हणून तुमची केला, तसो आसा. सिंपदायझर्स तो म्हणटा की तशें तुमची आहा. सिंपदायझर्स खंय दिसना म्हणटा MG तुमकां. कोण तरी आसूंक जाय आसलें न्ही हांव म्हणटा की तुमची सिंपदायझर उरलेच नात पळोवपाक अशें दिसता की फक्त ढवळीकार भावाचे स्वताच्या कितें तरी कर्तृत्वाचेर वा स्वताच्या खंयच्या तरी पयशांच्या नेटाचेर ते करतात आनी तातूंतल्यान ते निवडून येतात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ना उरला ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक जनसामान्य आसा कित्याक हेजें कारण अशें की 2002 जेन्ना मये मतदारसंघान एक आमचो उमेदवार रावलो तेन्ना ताका फक्त 1000 मतां पडली जेन्ना आमी परत करपाचो प्रयत्न केलो ते हे कालची खेप आमकां 4600 मतां पडली पण म्हाका म्हणपाचें कितें आहा महाराष्ट्रवादी गोमंतकाचो मतदार आहा तो सुप्त आसा जर आमी बरो कॅन्डिडेट दीत बोवाळ करीत जाल्यार ते लोक परत एकठांय येता तीच परिस्थिती आयज आसा आवाज तुमचे कडेन आज बरी कॅन्डिडेटाचो उणाव आसा उणा करता तयार करता न्ही आमी उणाव आसा अशें म्हणू नाका तुमी साधन सुविधाची कमी आसूं शकता जास्तीत जास्त आनी काय ना बरें आतां म्हजे कडेन एक वेळ सोंपला फक्त शेवटच्या हातूंत भितर एकच गजाल म्हाका सांगात की गोंयांक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची गरज आसा अशें तुमकां दिसता आनी दिसता जाल्यार ती कशी जावची इतलेंच सांगच्यान आमी सोंपोवया म्हाका जर विचारता हांव एका राष्ट्रीय पक्षाचो सदस्य आसा आनी राष्ट्रीय राजकारणाचे फायदे कितें तोटे कितें हें हांवें जवळून पळयल्यात दिल्ली पर्यंत वचून हांवें सगळें पळयल्लें आसा म्हाका दिसता की कांय वेळा फिसिपेरियस एटिट्यूड जाका आमी म्हणटात पळय ती प्रादेशीक पक्षाक लागून वाडीत लागू येता ज्या वेळार मगो आनी युगो हे 2 पक्ष प्रबळ म्हणून काम करताले त्या वेळार ती बरें सोंपताले ते सगळें आतां 2 प्रबळ अशे राष्ट्रीय पक्ष आसात अशा परिस्थितींत म्हाका दिसता की हे राजकारण जें आसा भितर राष्ट्रीय पक्षांनी काम करचें म्हणून भितर ओके ना म्हाका हे बिलकुल दिसना कित्याक गोंयान जो आतां लोंडो जो आसा ती प्रादेशीक अस्मिता आनी प्रादेशीक लोकांचे हित जपता खातीर मूळ गोमंतकाचे त्या खातीर हो प्रादेशीक पक्ष जाय आणि हे जे व्यासपीठ आहा महाराष्ट्र गोमंतकाच्या रुपान ते व्यासपीठ येणारो जो भविष्य काळ येणाऱ्या लोकांक ती गरज आसा म्हणून तो जायच ओके लास्ट वर्ड न्ही म्हाका अशें दिसता की MG पार्टी आसूंक जाय लोकांची जी भावना आहा ती आसूंक जाय पूण ज्या पद्दतीन सद्या पक्ष चलता पळय त्या पद्दतीन पयला ती पक्ष फुडें वचूंक शकचो ना अशें म्हाका दिसता ओके ओके हांगा कांय जाणांनी प्रत्येकान आपली वेगवेगळी मतां हे केल्ली आसात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष सांगता तो आसचो म्हणून भाईक दिसता की राष्ट्रीय पक्ष चड महत्वाचे म्हणून जाल्यार ज्या पद्दतीन पक्ष चलता त्या पद्दतीन तो पक्ष केलो जाल्यार तो पक्ष सोंपतलो वा तो पक्ष तो चलपाक शकचो ना अशे तरेचे सावळाक दिसता आनी खूब बरी चर्चा जाली तुमी तिगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले सगळो इतिहास आमच्या मुखार मांडलो खुबश्यो खबर नाशिल्ल्यो गजाली बी सांगल्यो कांय अशे तरेची बरी प्रांजळपणान वक्तव्याय केली आनी कांय गजाली मान्य केल्यो तुमचे आमी उपकारी पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा.